हे आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कपेल कितलेशेच शेकडे जाले हे हिंगा आसा. आता हायवेनी हे कटिंग करून हे कट केला आणि 2 मीटर ती 3 मीटर ते कोसोवपाक. आणि हायवेक आमी एप्लिकेशन केल्ले कोलवा डिपार्टमेंटाक 8 म्हयने जाले. 8 म्हयने तेंच्यांनी तेंचो रिप्लाय दिवंक ना म्हणून ते पळोवंकूय येयना. ते कोसवल्या उपरांत हेचो जबाबदार गव्हर्मेंट आसतलो, PWD आसतले. कित्याक आमी एप्लिकेशन दिलां आणि ह्यो गव्हर्मेंट तेचे कांयच रिप्लाय करना. हेचेर मातसो बाब आल्लेकारान लक्ष घालचो आणि आमकां हेचे न्याय दिवचो. एक कपेल कोसावतले थोड्याच दिसांनी पावस पडोन 2 मीटर ते उरलां. आमदाराक खबर आहे हे घालचो. आमदाराक खबर आसची ना, कोणें सांगूंक नासतले. हे PWDक आमी एप्लिकेशन दिल्ले, आमदाराशीन आमी वचोंक नासले. PWDचो कायदो आसलो हिंगा आमकां त्या लेटराचो रिप्लाय दिवपाक, पण तांच्यांनी अजून पासून तेजो रिप्लाय दिवंक ना. आनी हे कोसवत आसा हिंगासर. हेचो कोसावले जाल्यार हेचो पुरो जबाबदार PWD आनी गव्हर्मेंट आसतलो. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.